रामा नायक. हो जो आम्ही किल्लो केला जे आताची पिढी जी फिरांक वयता किल्ल्यांचेर तुम्ही पळोवू शकता थंय आम्ही एक सेल्फी पॉइंट दाखयला. जो की तो सेल्फी मारता मारता फाटी वयतात आणि ते पडटात किल्ल्यांचेर त्या खातीर केला. तसेच आम्ही हांगा एक पॉइंट दाखयला की फिरपाक वयतात कपल्स ती केन्नाय अशे किल्ल्यांचेर कितें बरयतात. तसेच आम्ही हांगा एक देवूळ दाखयला जे देवळात एक बसून भुरगे कितें वायट व्यसनां करतात ती करपाची ना. तसेच आम्ही हांगा एक तळे दाखयला जे तळ्यान पयलींचे लोक ते तळ्याचे उदीक पिताले. आतांचे भुरगे ते न्हातात तळ्यान ते बुडटात. तेच करून खंय तरी अजून ताका अशी 20% लोक आहा जे किल्ल्यांची देखराणी करतात, जे मोडलेले किल्ले आहा ते सारखे करतात. तसेच थंय पळोवू शकता तुम्ही थंयसर आमी क्लिनिंग करतात किल्ल्याची ती दाखयल्ली आसा. हो जो सर्व केल्लो आहा तो आमी कार्डबोर्ड यूज करून इको फ्रेंडली केल्लो आहा. जे आमी इतलेच सांगू शकता जे आमचे आता किल्ले आहा ते इतलेच की सांगू शकता की आमी आमचे ही जी फुडली पिढी आहा तेंच्यांनी किल्ल्यांची देखराणी करपाची. माझे नाव प्रतीक्षा श्यामसुंदर नाईक, वर्सावाडा हरमलपेंडे गोवा. आम्ही या वर्सा इको फ्रेंडली हे किल्ल्याचे डेकोरेशन केल्ले आसा. या वर्सा हो जो मॉडर्न किल्लो म्हटल्यार आतांच्या किल्ल्यांचेर जे किल्ले आसा त्या किल्ल्यांचेर कशें कितें घडटा कितें जाता ते आमी ह्या डेकोरेशनान आमच्या दाखयल्ले आसा. सो फर्स्ट आमी थंयसर दाखयला शिवाजी आनी तेंच्या देगेक जे आहा ते रायबा. शिवाजी आणि रायबा जे आहा ते शिवाजीक सांगता की आयच्या किल्ल्यार कितें कितें जाता म्हणजे पयलीं किल्ले कशे आसले आनी आतां किल्ले कशे जाला ते रायबा तेंकां सांगता. सो फर्स्ट आमी हांगा पळोवंक शकता भुरगे आनी भुरगे आसा. सो ती दोगांय जाणां बसतात. एक्चुअली ती कपल्स आनी आमी हांगासर नांव घातलाय सोनू म्हणून. कित्याक लागून नांव घातला तर आयचे भुरगे वयता गुणे घेता चॉक घेता आनी किल्ल्यांचेर नांवां बरयता कितें करता. सो तें हळशीक जाता म्हणून आमी तें नांव घातलां. हे आमी देवूळ दाखयला आनी हे जो भुरगो आसा तो थंयसर सेल्फी मारता जो पळोवंक येता ऑब्जर्वेशन करूंक येता म्हणजे खरोच येता तो की पळोवपाक किल्ले कशे आसता. थोड्या लोकांनी पयलेय नासता. सो तो ह्यो जो सीन आसा तो तसो आसा की थोडे लोक ऑब्जर्वेशनाक येता खरेंच पळोवपाक येता किल्ले कशे आसतात. स्वच्छता अभियान जे थोडेशे 100ांतसून खंय तरी 99 जे लोक आसता ते अशी करूनच वयता. 1% जो खंय तरी लोक उरला ते मागीर खंयसर क्लिनिंग करता किल्ल्याची स्वच्छता करता आनी किल्ले क्लीन दवरता. तो सीन आसा. नेक्स्ट हे दाखयला आतां जे किल्ले म्हणजे एक थोडे जे लोक आसता किल्ले कितें पडला कितें जाला ते रिपेर करतात ते गवणे काम करतात ते लायतात परत बांदून काडटा तो किल्लो कित्याक तर ती एक याद आसता आनी एक आपल्या फुडल्या पिढीक एक हे म्हणून ती बांदून काडटा. हो सीन आसा हांगा आतां भुरगे वयता किल्ल्यांचेर वयता पिकनिक्स करूंक वयता टूर करूंक वयता. सो ते कितें करता बियरी घेवन वयता बॉटल्स घेवन वयता पियातात ते थंय उडयता फोडटा म्हणजे एका फोडटा कितें करता. सो थंय सगळे काचीस बीन आसता. तो एक सीन आसा की थंयसर लोक जे येतात ते बियरी घेवन वयता. हय वयर पोलींचो हनुमान केल्लो आसा. पोली घेवन हो हनुमान केल्लो आसा. मला कितले दीस लागले तुका? या हनुमान करपाक आमकां 5-6 दीस लागले. तशेंच आमी डेकोरेशन जे किल्ल्याचे केल्ले आसता तेका आमकां 2 दीस लागले. 2 दिसांनीच हे कंप्लीट केला आनी हे टोटल जे आसा जो टोटल किल्लो आसा ह्यो आमी पुट्ट्याचो केल्लो बॉक्सीस कार्डबोर्ड यूज करून केला आनी फोली यूज केला. हय पळय हांगा पळोवंक शकता तुमी हांगा पुट्टे यूज केला सगळे पुट्टे. सो थंय आमी दाखयल्ले आसा 2 जाण भुरगे आसा एकलो सेल्फी घेता म्हणजे भुरगे आयज वचून सेल्फी विल्फी घेता तेन्ना म्हणजे अशें कोण किल्ल्यांचे सेल्फी घेयनासले कितें करिनासले पूण आयज भुरगे वयता पयलीं सेल्फी मारतात तो एक सीन थंय दाखयला. सो नेक्स्ट ह्यो सीन हयसर आमी पळयता ट्युरिस्ट वयता
जे कितें करता आतां पयलींच्या काळान कितें आसलें किल्ल्यांचेर बाय आसताले बीन तशें पूण ते बाय कितें मोठे नासताले सो धाकटे धाकटे आतां ट्युरिस्ट वचून तेतून खाता कितें करता परत ते गुणे बिणे आसता सायडीक किल्ल्याच्या सायडीक गुणे बिणे आसता तेच्या वयल्यान घसरून पांय घसरून पडटा ते एक दाखयला पांय घसरून भितन पडला ते दाखयला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.